की तुवें विंचून काडचो तुजो सेवक जावंक आपोवचो श्लोक. बागी तुवें विंचून काडचो तुजो सेवक जावंक आपोवचो. बागी तुवें विंचून काडचो तुजो सेवक जावंक आपोवचो. आत्मो मुजो चडलालेता जियेवंक सोम्या संगी काळीज मोचे वोडाशेता दीस लावंक ताचेर सर्गी. बागी तुवें विंचून काडचो तुजो सेवक जावंक आपोवचो. घरान तुज्या जियोचे ते निजाकी वोड बागी आपली सकत तुजेर दवरचे करेंस ते बोसुकी. बागी तुवें विंचून काडचो तुजो सेवक जावंक आपोवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, प्रत्येक जावन याजक भावानो, तेलां पवित्र करचें मीस निमाण्या हप्त्यांत करचें पवित्र सातोळ्यांत करचें तसलें आज ह्या प्रत्येक परिस्थितीक लागून करता हांव तें एक गवळीक काम वा सेवा धर्मीक रीत म्हूण आमी वळखून घेता. आमच्या लोकांक क्रिस्ताचें सुगंध तेल पावो जाय, ताचो परमळ पावो जाय आनी तशें आमची जिणी परमळीक जाय जाय याजकांची प्रत्येक जावन म्हणून ही रीत आमकां उलो दिता. याजकांनी करच्यो बसवण्यो आज नव्यान करच्यो त्यो आमकां आमी केल्ल्या समर्पणाचो उडास हाडटात. तर आतां ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक मुखार वेची आमी पयल्या सुवातेर आमच्याच जिविताचेर एक दिश्ट घालया आनी आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बग्यो सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर. महिमा 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 देवा उनसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका धीन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सौम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळकर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषिक्त सोमी करून दवरलोय. ताचे संस्करणाचे वांटेली जावन ह्या संवसारान सडवणीचे साक्षी आमी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो ओत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, खैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान पारिपूर्ण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतेल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक, निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलोक दिवंक ताणें म्हाका धाडला. पूण तुमकां सरस्पराचे याजक म्हणटलीं, आमच्या देवाचे मणयारी म्हूण तुमकां पासरतलीं. चुका नासता हांव तांकां पावत असलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करता.
सगळ्या राष्ट्रामध्ये तांची संतत किर्तीवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हणून तांकां पळयता ती सगळीं वळखून घेतली. देवाचें उतर हें. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणटलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणटलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विसलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळून धरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणटलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जैते वन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें कडा. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणटलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणटलो. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा सत्मो मुझे रासा गरिबांक बरी खबर दिव ताणें म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदे नासलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसातल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळ न्हू सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें.
क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्यानो काना नगरी मोरयेन जेजू कडेन म्हणलें तांकां आनी वायन ना म्हणून, वायन मूग जाला. आनी जेजून अजाप केलें उदक आसलें वायनान बदलून आनी नवोच पूण बरो रुचीक वायन तांकां दिल्लो. सादारण तसलीच आज एक घडी आमच्या ह्या जाकातावन आमचे कडेन आनी क्रिस्माचें तेल ना आनी हांगासर आसलेल्या कळसुलांतलें मूग दोन आयलां. तशें म्हणटना सगळ्या दियेसीजेंत क्रिस्माचें तेल, परमळीक तेल उणें पडिल्लो अनुभव आमकां जालो. आनी देखून आज असल्या एका संदर्भार कश्टांच्या आयच्या ह्या दिसा ब्रेस्तरा ह्या 11 वरांचेर तेलां पवित्र करचें हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसां. सोमी आमच्या तेलांचेर बेसांव घालून तें आमकां परत सुगंधीत तेल जावन दिवं दी म्हणून आमचें मागणें आसा. तेल आयिल्लीं मनशां क्रिस्तांवांक तेल आयिल्लीं मनशां म्हणून आपयतात. क्रिस्तांव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच तेल आयिल्लीं. सुरवेल्या क्रिस्तांवांक अंत्योकांत क्रिस्तांव म्हणलें नांव पयिल्लें पडलें सोम्याच्या सिसांक आनी सांव पावलोनू थंय तावनूच ताचें मिसांव आराम केल्लें. मिसांवाचीं पयणां थंय तावन आराम जाल्ली म्हणयेत. क्रिस्तांव हें नांव क्रिस्तांतावन येता आनी असो अर्थ आमकां दोळूस कळीत आसा हेब्रेव भाशेच्या मसियाक. हाचे तर्जुमो ग्रीक तर्जुमो क्रिस्तोस म्हणजे तेल आयिल्लो वा माखिल्लो वा अभिशिक्त केल्लो. हें नांव जेजूक एक बिरूद आसलें सौकास ताचें नांव कशें आतां आमी वापरता. सोम्याक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन माखिल्लो म्हणून सांव पेद्रू सांगता कार्नेलाच्या घरा. आनी ती मागणी जेजूक तो जल्मोवच्या आदींच ताच्या आवयच्या गर्भांत लाभली तें आमी समजता. पवित्रत्म्याच्या पदवेन तो गर्भी सांबावलो ताच्या आवयचे कुशीन. आनी तशें आसतना तो जल्मल्ल्या दिसा आंजबडव्यांनी येवन गवळ्यांक सांगलें, आज दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. तो जल्मल्ल्या घडयेच ताचो अर्थ त्या देवदूतांनी गवळ्यांक उगडापो केलो आनी सोमी कोण कितें जावन आसा गे म्हणून त्या 3 शब्दांनी सांगून दिलें, तारोक, क्रिस्त आनी सोमी. आदिमागा पोरण्या सोल्ल्यांत याजकांक आनी रायांक आनी अप्रूप तशें प्रवाद्यांकी मागताले. प्रत्येक जावन एलिया प्रवादीन एलिशाक मागलें आनी अशें हें तिदोडें काम तेगांक दुसऱ्या दुसऱ्या जाणांक दिल्लें. सक्कड एकाच मनशान जेजू क्रिस्तान संपूर्णायक पावयलें, पोंताक पावयलें आनी तोच कोरो क्रिस्त म्हणून ताच्या सुरविल्या सिसांनी मानून घेतलें वावरतान. आनी हें तेल पवित्रोत्माचीच मागणी आमकांय हर एकल्याक लाभच्या खातीर सोम्यान आज अजाप कशें आमकांय तें दिलां. तेलाचो अर्थ कितें? तेल संतोशाचो गुर्त. तेर आमचें मुखामळ आमचें आंग परजळयता. तेल बोलाचो वा पदवेचो गुर्त. तें रगडल्यार आमचे मांसापेशी स्नायू घट जातात. तेल गाय पेकायता, गूण करता. समार्याच्या बऱ्या समार्या घरान त्या सोरांच्या हातान पडलेल्याक ताच्या गायांक तेल आनी उपरांत वायन वतलो. प्रथम चिकित्सा कशें. आनी तसलें गाय गूण करचें, मुखामळ परजळोवचें आनी तशेंच संतोश हाडचें तेल तें परमळीक करून सोमी आज आमकां दिता. ते दोडे मिसांव करच्या खातीर रायाळ, याजाकी आनी तशेंच अंत्यकाळाचो प्रवादी एस्कटोलॉजिकल प्रॉफेट वा अंत्यकाळाचो प्रवादी कसो सोमी आयिल्लो ताचें तें तिदोडें काम करूंक आनी तें काम खंयच्या ताराचें कितें आठ आपता गी म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत सोमयान तें वाचून वांजेलांत
नजरेतान ताच्याच गांवांत ताचो अर्थ सांगिल्लो आमी आयकलो. आयच्या दिसा हें वचन खरें जालें म्हणून. देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी कसल्या तराचें हें मिसांव कितें सकट आटापता त्या एका शब्दान क्रिस्तोस म्हणल्यार एकाच शब्दांत संक्षेप रितीन आमकां दिला. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेद्रूक आनी 11 जाणांक सोमयान तें मिसांव दिल्लें. प्रत्येक जावन पेद्रून भावार्थू सारलो सेजारिया फिलिप्पी त्या गांवांत. तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी तो वळू ताणें म्हणलें, तूं जावन आसा एक क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तें क्रिस्त म्हणलो उल्लेख ताणें पयलें केलो. देवाचो मागलेलो, अभिशिक्त जाल्लो. आनी ताका फाटीं जाप दिवन पेद्रूक जेजून म्हणलें, तूं जावन आसाय पेद्रू, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. आनी बांदचें आनी सुटोवचें तें काम ताणें त्या वेळार पेद्रूक आनी उपरांत 18व्या अध्यायांत आमी पळयता मातेवाच्या सक्कड सिसांकी ताणें दिल्लें. आनी तें आपोस्तलांक दिल्लें मिसांव आज हर एका बिस्पाक आनी बिस्पाच्या 6 वावराड्यांक, याजकांक आनी तशेंच तांच्या सांगाता दियाकोनांकी तें तिदोडें मिसांव लाभला. मात्र न्ही, ह्या गवळ्यांच्या मारिफात हर एका क्रिस्तांवांकी हें मिसांव लाभलां. क्रिस्ताचेंच मिसांव, दुसरें मिसांव ना. हें तिदोडें क्रिस्ताचें मिसांव आमकां लाभलां. प्रत्येक जावन बाप्तिस्मान देखून आमी बाप्तिस्म घेतलेल्यांक रायाळ याजकी वर्ग म्हणटा. रायाळ आनी याजकी वर्ग देवाचोच लोक, विस्तार लोक. आनी देखून मणयारपणाचें याजकपण ह्या रायाळ याजकपणाच्या सेवेक आसा म्हणून पवित्र सभा शिकयता. आनी देखून ही तेलावणी याजकान बिस्पान दिवची तेलावणी प्रत्येक जावन लोकांक सुगंधीत करूंक वा क्रिस्ताचो परमळ सगळ्यान लोकां मारिफात प्रसारूंक दिला. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत सांत पावलून सांगच्या प्रमाणे आमी सोमेस्तां क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध सर्व जाग्यांनी विस्तारावची मनशां जावची म्हणून. तर ह्या बिस्पाच्या मुखेलपणाखाल याजकांच्या जिवनाच्यो संस्करणाच्या वेळार दिल्ल्यो बसवण्यो आमी परत करता आसतना ह्या तेलावणेचो उडास हाडी जाय. त्या दीस तें परमळिल्लें तेल अजुनूय तसो परमळू आमच्या हातांनी ह्या बिस्पाच्या थळवेर उरलागी म्हणले एक सवाल घालन ह्या सवालाक आमीच जाप दिवंक सोमी आमकां कुमक करता. तेलावणाच्या वेळार बिस्प विचारता, तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतिल्ली म्हणून. आनी कित्या खातीर ती घेतिल्ली? सोम्या सारके जावंक, संवसारी वस्तूंची आशा सोडूंक, आत्मे जोडची एकच आशा धरूंक, देवाच्या गुटांचे विश्वासी मणयारी जावंक, दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवा धार्मीक रिती चलोवन व्हरूंक, सोम्याच्या शेळयांक ताची शिकोवण दिवंक आनी ताच्या भावा भयणींची मरा पर्यंत सेवा करूंक आमी तयार आसा म्हणून ह्या व्हडल्या जबाबदारेक आमी खांद मारलो आमच्या याजकी संस्करणे दिसा. सोम्याची व्हड एक जबाबदारी आनी ताच्या सांगाता व्हड कृपाय आमकां मेळ्ळ्या म्हूण दाखोवच्याक आमचे हात तेल आयिल्ले याजकी संस्करणे वेळार. आज ह्या बसवण्यांचो केवल एक उडास हाडचो मात्र न्ही, एक सेवा धार्मीक रीत करची मात्र न्ही, बगार आमकां मेळिल्लें हें संस्करणाचें तेल आमचें मुखामळ, आमचें जिवन परजळोवचें तसलें जाय. जर तर आमी त्या परमळांतावन पयस गेल्या आनी आमचें जिवन एका तराच्या निराशेन भरलां जाल्यार आज परत जिवाळ करूंक सोमी आमकां आपयता. प्रत्येक जावन ताचे पागी जावंक, तो बरो गवळी त्या गवळ्यांक ताच्या मना सारके गवळी जावन शेळयांक, रायाळ याजक वर्गाक पवित्र करूंक आनी तशेंच तांचें जीवन सुगंधीत करूंक सोमयान आमकां विंचलां म्हणली जागृती आज उपजोवची जाय. पाप सायबान फ्रांसिसान
आमची त्या लावणी खंयच्या कारणा पासत म्हणून आमकां दामून सांगलें आसा. हर एका वर्सा क्रिस्माच्या तेलांच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन ह्या त्या लावणे विशयांत तो एक उल्लेख करताच. आमचें अभिशिक्तपण आमचेच खातीर न्हय, तें देवाच्या लोकांक सुगंधीत करूंक तेलावंक म्हणून आमची त्या लावणी आमकां दिल्या. आनी ही त्या लावणी मोलादीक सोवायाची वस्त न्हय, सुलाबेन मेळची वस्त न्हय. ताज्या बदलाक ह्या त्या लावणे फाटल्यान सोम्याचें जिवनच समर्पीत जावन ताणें आमकां दिलां म्हणलें आमी जाणा. आनी ह्या त्या लावणेक लागून आमी आमच्या बोवारींच्या कश्टोवच्या लोकांचें वजन वावोवंक, हात दिवंक, कांदाक कान दिवंक मुखारात वेता म्हणून भास दिता. आमच्या तबेन दिल्लो लोक तांच्या सांगात आमी आसा म्हणून तांकां खात्री भोगचे परी आनी तांच्या गुलामपणांत, तांच्या बंदडेंत, तांची दिश्ट गैरी जाल्ल्या वेळार, तांकां सोलोवंक तांकां नातल्या वेळार तांणी हाकबोब मारतना तांचो ताळो आयकूंक आमी तयार आसा म्हणून दाखोवच्याक, जागृत करच्याक आज आमी करची नवसरणी. आनी तशेंच एक बिस्प जावन क्रिस्म दिता आसतना ती तेळाची शेळ सारकी कपालाचेर उरच्या खातीर दमून ती दिता आसतना जागृत करता अभ्यार्थींक पवित्रत्म्याची तेलावणी तांकां लाभता म्हणून मात्र न्ही ताचें मिसांव मेळटा म्हणून. तशेंच वोट दितना जाल्यार सगळ्या तळू हाताक हें परमळीक तेल सारोवन सगळें जिवनच परमळीक जाय म्हणून बिस्प ह्या जागजातेल्यांक ते दीस मागता, संस्कारता. पाप साहेब म्हणटा गेल्या त्या वर्साच्या 2019 ह्या वर्साच्या क्रिस्माच्या मिसाच्या शर्मा वेळार आमी बतलेंतलें तेल वांटचें मनीस न्हय, आमी आमकांच वांटून तेलायता. आमचें देवापोवणें आनी आमचें काळीजच वांटून दिता. हेरांक आमी तेलायतना आमच्या लोकांच्या बावडतान आनी मोगान देवूच आमकां तेलायता. आमच्या लोकांचे गाय, तांचीं पातकां आनी तांची कंत बेजाराय आपडून आमचे हात मेळावन आमी तेलायता. तांचो बावडत, तांचो बरवसो, तांचें विस्वासीपण आनी निश्शर्तपणी दाखोवचें उदारपण आनी स्व अर्पण आमच्या हातांनी आपण आमी तेलायता. आनी अशें आमचेच हात तो परमळायता. तर मोगाळ याजाक भावानो, भावा भयणीनो, हें आमचें जिवन देवाक समर्पिल्लें जिवन जावं दी. समेस्त याजकांच्या नांवान तुमी हांगासर आसात. तुमचे मारिफात आज केल्ली बसवणी समेस्तांच्या नांवान देवाक मानवल्ली जावं दी. आमचें सगळें जिवन जिवें देवाक समर्पिल्लें सुवासीक बलिदान जावं दी म्हणून येवकरिस्तांत हजर जावच्या जेजू कडेन मागया. आता समेस्त याजकांनी आमच्या त्या आमी केल्ली बसवणी परत हुसारची गवळी बापा सांगाता. दयकन उबी रावा. भोव मोगाच्या याजाक भावानो, सोम्या जेजून आपल्या दरनुतांक आनी आमकां आपलें याजाकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्शीक उगडास आमी करता. तर तुमच्या याजकी संस्करणे समयार तुमी केल्ल्यो बसवण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार, म्हजे मुखार आनी देवाच्या परजे हुजीर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मू? वय म्हाका खुशी आसा. तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मरा पर्यांत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाठ करून सोम्या जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटोवंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारकें जावंक तुमकां खुशी आसा मू? वय म्हाका खुशी आसा. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मे जोडची एकच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विश्वासी मणयारी जावन
दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवाधार्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मू आमकां खुशी आसा. त्याच उदार मनान सोम्या जेजूचो आमच्या मस्तका आनी गवळ्याचो पटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकवण दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मू आमकां खुशी आसा. आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या पुता दुवानो तुमच्या याजाका पासत मागात. सरस्पोर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी बरों आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी मणियारी जावन ते तुमकां आमच्या सडवणेचे जरीशी म्हणजे जेजूशी व्हरून पावो म्हणून मागात. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. आनी म्हजेय पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना दर दुतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांव विश्वासी रावो म्हणून आनी तुमचे मोदें सोम्या जेजूचो आमच्या परम याजकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो आमच्या गुरुजीचो आनी सगळ्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण रूपकार हांव जावं म्हणून मागात. मस्त आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. आनी आम्हा समेस्तांक सरस्पोर आपल्या मोगान सांबाळूं आनी सगळ्यांक आमकां गवळ्यांक तशें शेळयांक ससनाच्या जिविता पावो. आतां नमियरलेले ते याजक पवित्र करूंक आसचें तेलां पुरुशांवार गवळी हण्ण गवळी बापाक ते समर्पण करतात. उपरांत तीं तेलां पवित्र करूंक आसच्या त्या वेदीचेर दवरतात. आमी सोमेस्तांनी आतां बसचें. येता रोका आयक आमचें गीत एकाच ताळ्यान आमी तुका हरसिता. येता रोका आयक आमचें गीत एका ताळ्यान आमी तुका हरसिता. भागी सूर्या सुबामृका ओलीव फळां दित्या तुजी फळां ओपून दिताव. पृथ्वी जणिको घेवन आमी आयल्याव बापा ओपून दिताव त्यो तुका. भक्ती पोनासो गुर्तो बापा स्वीकार तू कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिताव स्वीकार करून लाभय दे निसर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिताव स्वीकार करून लाभय दे निसर्गिता. गे बापा काणिको गे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सैमाच्यो साली सोडून दिवंक तूंच आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी ससनाच्या सडवणेक पावयता तसलें कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया.
वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणी कराराचो परम याजक कसो मागलोय हे ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हणून जाणवायन आनी मोगान तुवें निर्मिलाय आपणायलेले परजेक जेजू राजकी याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणांत भागीदार जावंक पावता आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नुसरूंक आनी त्याच बराबर आपल्या पास्काचें जेवण आपल्या कुटुंबा वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देखीन सोलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता बापा तुज्या सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाचे आनी मोगाची सदां तांणी साक्षी दिवची देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या दूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय असल्या दिनवसी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय अख्ख्या प्रिथिवीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दर दुतांनी परगटलेलो तो स्कोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेचे एकवटांत आमी आज जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमी आनी देवाचे हांव सदांच अंकवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता तेच परीन तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रक्षक्षांक आनी समेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मणियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी ससनाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार
आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवंत देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवोन साकरा आबेलाची देणी, बावार्थ्यांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुजे जाजका मेल्कीसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सरेस्परा आमच्या मरण पावल्ल्या भाव भयणींची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थैमेल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगुणीत काकुलतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्टेफन, मातियास, बार्नबास, इनास, आलेसांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्ताजिया ह्या तुज्या दरमृतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. आता पिडेस्तांच्या मागण्याचे तेल गवळी बाप आशीर्वादित कर.
सर्वेस्परा देवा, मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून आनी नव्यान दिताय. आमी विश्वासान करता ते मागणें आयक. मनशांच्या गरजां पासत सृश्टीन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्र आत्म्याक आमच्या आदारा आनी इश्टाक धाड. ह्या तेलान मागणी घेतल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन ती परतून कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान बरी जावं. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आम. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीत संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपतांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभल्यान ती सुभागी. सुमयांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजे काणती आमकां. उंडो सर्गी सोदी सोम्या, आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकांमी सर्व जावन आसा, बासयल्या गांवाक प्रयाण करता. तुज्या दारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रिकांमी सर्व जावन आसा, बासयल्या गांवाक प्रयाण करता. तुज्या दारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. सोम्या आमी सोमेस्तकल्या, दी तूं विशेव आमकां. कश्टोन सलवून गेल्या वास्ता, लाभय शांती आता. यात्रिकांमी सर जावन आसा, बासयल्या गांवाक प्रयाण करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रिकांमी सर जावन आसा, बासयल्या गांवाक प्रयाण करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजे काण दी आमकां. उंडो सर्गी सोदी सोम्या, आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकांमी सर्व जावन आसा, बासयल्या गांवाक प्रयाण करता. तुज्या दारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां भरताय, तर तुवें मागलेल्या तुज्या पुताचो सुवादीक परमळ आमी सगळीं जायशीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आता नव्या शिसाच्या तेलाचो आशिर्वाद. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विश्वास दवरतल्यांच्या आसऱ्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानाक तयार जाल्ल्यांक
ह्या तेलान मागणी घेतात तांकां समेस्तांक जाणवाय आनी गटाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णायेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी. आनी पवित्र सभेंत तुज्या कुटुंबांत नव्या जल्माच्या संतोशाक तूं तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ह्या क्रिस्माच्या तेलाचे संस्करणेक आतां आमी तयार जावया. मागण्याच्या संस्करणाच्या मदगत साबेटवणी करतात ते सर याजाक मौनपणी आपलो उजवा हात विस्तारून धरून मागणे अखेर जाता पर्यंत ह्या संस्कारांत क्रिस्माच्या तेला कुशीन ते विस्तारून धरतात. त्या घडये हांव मुखार कळयतां. देव आमचो सर पोदवेदार बाप, हें तेल पवित्र करूं म्हणून प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेलीं सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्परा आमच्या रचणारा, सर पवित्रताय तूंच दिताय, तूंच ती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्गां आनी वाकणणी मानून घे. सृश्टेच्या आरंभार तुज्या एकाच उतरान फळां दिती रूख जडां पृथ्वीचेर उपजलीं. जैतुनाच्या रुखाच्या फळांतावन पवित्र माखणेचें तेल तुवें आमकां मेळाशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची असल्या तेलां विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेले बुडते उपरांत जैतुनाची ताळी घेवन नोयेसरशी आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो आनी असो उपरांत येतल्या वर्त्या देण्यांचो गुटतो जालो. आतां पवित्र स्नानाची जर मनशाची पातकां धुवन काडटा आनी जैतुनाच्या तेलाचे माखणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान प्रकाश बरीत करताय. तुज्या हुकुमान उदकान न्हाणयल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या साकरा मोयजेन याजाक करून मागलो. ह्योय उपरांत येवच्यो आसलेल्या ताच्या प्रासवर्त्या देण्याच्यो कुणां. जोर्दान नदीच्या उदकांत तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान जुवांच्या हातांतलें स्नान घेतस तुवें पारव्याच्या रुपान ताचेर पवित्र आत्म्याक धाडलोय आनी तुज्याच ताळ्यान ताका साक्षी दिवन तो तुजो एकलोच मोगाचो पूत म्हणून परगटलें. क्रिस्त सर्व मनशां प्रास चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान माखणी घेतलो म्हूण दाविदान प्रवाद करून सांगलेलें तें अशें तुवें पूर्ण केलें. आमचे हात विस्तारून धरया. देखून बापा, तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तें भर
तेलान माकून ताका अभिषेक केला देखून ताका क्रिस्त म्हळ्यार माकलोलो वा अभिषिक्त म्हणटा हांव. ताचेच तावन क्रिज्म हें नांव घेता. आनी क्रिज्मान माकून तुवें याजाक राय, प्रवादी आनी रक्त साक्षी केल्याय. पविस्नानाचे जरी तावन परतून जल्मूची आसा तांकां हो क्रिज्म जिविताची आनी सडवणेची कुणां करून दी. पातकी आदावातावन तांकां आयिल्लें खोटेपण धुवन काड आनी ह्या पवित्र तेलान तांकां मागलेल्या वेळार तुजे तावन उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजळान भरलेली तुजे महिमेची मंदिरां तांकां कर. ह्या क्रिज्माचे कुणेन रायांचो, याजकांचो आनी प्रवाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निरापराधीपणाच्या शेल्यान तांकां नेसय. उदकान आनी पवित्रात्म्यान नवो जल्म घेतल्यांक हें तेल जावं खरेपणी तारणाचोय क्रिज्म. आनी अशें तुज्या महिमेच्या राज्यांत सासनीक जिविताची भागीदारां तीं जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मोगाळी याजाक भावानो, मोगाच्यानो, हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा फावट करून ह्या पवित्र मिसांत भागीदार जावंक हांगासर आयिल्ल्याक आनी आमी याजाक धर्माध्यक्ष एक कुटाम, एक समुदाय म्हणून सगळ्या पवित्र सभेत जाहीर केल्ल्याक घरांत हांव कोण ह्या प्रसारा मारिफात ह्या मिसांत भाग घेता तांचोय हांव उपकार बावडटां. हांगासर मिसाक तयाराय केलेल्यांक प्रत्येक जावन कपेलाच्या चापलेना फादर विक्टर विजय लोबो, पिगार जेरालांक आनी ट्रान्समिशन केल्ल्या डिवायन वर्ड आनी फादर रिचर्ड डिसोजा हांचोय हांव उपकार बावडटां. चान्सलर बापांचो आनी तुमचो मेस्तांचो हांगासर आसलेल्या विगार जेराला सांगाता मेळून विगारवारांचो, कन्सल्टरांचो आनी कोण सकट हांगासर येयल्यात मायनर सेमिनरचे रेक्टर, एपिस्कोपल विकर आनी सकट हांगासर आसल्या समेस्त याजाक भावांचो, धर्मीक भयणींचो, लायक भावांचो हांव उपकार बावडटां. एक नांव सांगूं विसरलो, फादर विक्टर, फादर विजय मचादो, मंगळ ज्योतीचो डिरेक्टर हाचो एक काळजांता हांव उपकार बावडटां सकट तयाराय केल्ल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, सुमयेचें नांव सदैव जावं, आनी सदां सर्वातां सुमयेचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ओसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां. पीक तरी आसा येते वावराडी पूण तोडे. मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करेस. मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करेस. वोसा प्रजांचे शीस करा,
पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र